अजून कावन्सिल फॉर्म जावंक ना तरी आसतना आयज वास्कोच्या आमदारान ही मिटींग कॉल केली आनी आमी इलेक्टेड कावन्सिलर जे आहा पळय तांकां तेणी आपयले आनी हांगालो स्टेटस घेतलो. ह्या स्टेटसान पळयत जाल्यार थोडेशे एरियान म्युनिसिपालिटीन आपले क्लिनिनेस करपाक लागून डिसिल्टींग करपाक लागून लेबर गँग केल्लेली तयार आसा. पूण मेजर जे आहा ज्या आमचे फूल कॉन्स्टिट्युन्सी समज पयली कॉन्स्टिट्युन्सी न्हू फूल आमचे ज्युडिशरी समज पयली न्हू जाल्यार बायणा एरिया आनी वास्को सिटी एरिया आनी मायमळे एरिया हे एरिया चड फ्लडिंग जाता आनी ही एरिया प्रायोरिटीचेर करपाक जाय. आयज आमी ताका दाखोवन दिलेले आहा ते जेई जे आहा तांकां सांगलेले आसा की बायणा एरियेन जे सासमळे बायणा म्हणटा पळय त्या सायडीसून स्टार्ट जाता फ्लो थंयसून तो एंड जाता शिपयार्डा कडेन हो पयलो क्लीन जावपाक जाय. हेच्या पयलीं आमचो जेन्ना कावन्सिल फॉर्म जालेलो आसा तेन्ना आमचो एमएलए वास्कोचो एमएलए कार्लोस आल्मेदा कावन्सिलराक किंवा चेअरपर्सनाक घेवन बसतालो आनी प्रॅक्टिकली सांगतालो खंयची एरिया क्लीन करपाक जाय पळय ती हे फावटी जावंक ना. आमी आतां तेच आमी चीफ ऑफिसराच्या नदरेन हाडून दिलेले आसा. तितले समज क्लियर केलें जाल्यार वास्कोन फ्लडिंग जावचें ना. आयज म्युनिसिपालिटीची परिस्थिती तुमकां सांगपाची गरज ना. आर्थीक परिस्थिती सारकी बिकट जाल्लेली आसा आनी म्हाका दिसता लेबरांक जेन्ना आमी आपयतात लेबर काम करपाक सुद्दां येयनात कित्याक म्युनिसिपालिटीन पयशे गावत ना गावत. पूण हांव चीफ ऑफिसराक रिक्वेस्ट करता की तेंचे लेबरांचे तरी पयशे तुमी सारके टायम टू टायम दिवंक ना दिवपाचें. लास्ट टायम आमकां कॉन्ट्रॅक्टरान बेस्ट काम केल्लेलें त्या कॉन्ट्रॅक्टरांक पयशे गावोंक ना म्हणून ते हे फावटी ते येना. अशें जावपाक जायना. लेबर ते काम करतात जेन्ना ते काम करता पळय तेन्ना तांकां कामाचे पयशे दिवपाक जाय आसता. आमी हे फावटी दिवंक ना म्हणून हे फावटी कॉन्ट्रॅक्टर येवंक ना म्हणून ताका आयज हे सगळे चीफ ऑफिसर किंवा म्युनिसिपल स्टाफ आमी लेबर सोदता. आमकां कावन्सिलराक तेंचे रिक्वेस्ट केला की एका वॉर्डांसून एटलीस्ट 2 किंवा 3 लेबर आमकां दियात म्हणून. सो लेबरांची टंचाई जाल्लेली आसा फक्त पेमेंटाक लागून. Pre monsoon it's called pre monsoon like the pre monsoon should be before the monsoon long back, but still anyway because we have no council we have nobody to ask them. So I have called this meeting with the council. I have not gone biased. I have called all the councillors, 12 councillors. There were many councillors not my group. I lost a ward, but still I have to look after Vasco. Once an MLA for full Vasco, not only one ward. Sir, you showed upsetness over 40 दीस एकाच कॉन्स्टिट्युन्सीन ट्री कटिंग आणि लेबर दितात तुझ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन देईना तिथे तुम्ही म्हणू शकता. See, I am not upset. Maybe that the requirement was much urgent that was taken there. So we have to streamline it now. See, luckily Vasco we had no flooding last few days. आता पयर फाटी सायक्लोन जाता तेन्ना वास्को फ्लडिंग ना मेजर फ्लडिंग ना बारीक चोकअप जाले. That's why I had this meeting of all my 12 ward councillors today with the CEO and the deputy collector meeting. सर ही मीटिंग आशिल्ली ती स्पेसिफिकली वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी पर्से आशिल्ली की ओवरऑल 25 वॉर्डाचे. It was for my 12 wards in Vasco constituency. Because other wards they got ministers. We got urban development minister and transport minister other wards. What were the major issues which came up in the meeting? See, major issues came up of labor. No laborers in the council. I sees with the issue and our UD minister also sees the issue. So I think maybe by today evening we are having a meeting with them today evening. Something will come out because tomorrow is the final nomination tomorrow morning. So by tonight something will finalize. Thank you.